गोंयांत जायते अपघात वाडल्यात. रस्ते अपघातांत दर दिसा एकटो सोंपता. 10 जाण जखमी जावन जीएमसीत उपचार घेतात. मुख्यमंत्री उलयलो. ऑन एन एवरेज गोंयांत डेली रोड एक्सिडेंटात मिनिमम एकटो मरता आनी 10 जाण तरी हांव बांबोळेच्या एकमेव हॉस्पिटलांत सांगता मिनिमम 10 जाण बांबोळेच्या हॉस्पिटलांत वेगवेगळ्यो इंजरी जावन एडमीट आसा. म्हणजे तशें जर पळयत हांव आत्तां एवरेज एक्सिडंट विचारतालो तशें एवरेज एक्सिडंट दिसाक कमीत कमी म्हणजे 40 ते 50 एक्सिडंट जाता. आनी कोविडाच्या वेळार हांव सगळ्यांक सांगतालो भिवपाची गरज ना म्हणून. कितें सांगतालो? भिवपाची गरज ना. बट आज हांव सांगता गोंयांतले एक्सिडंट आनी रफ ड्रायव्हिंग जर पळयत जाल्यार भिवपाची गरज आसा. येरादारी मंत्री माविन म्हणटा रातयां जावपी एक्सिडंटाची कारणां सोदूंक गोंयभर नायट विजन कॅमेरा लायता. It's high time. Goa is a small state. We have monitoring by night vision cameras as well, of the most modern cameras in entire Goa. You will reduce crime, you will reduce road accident, you will be able to pinpoint who was responsible for speeding up, making the other person a victim of his speed, of his better car, of his strength of his posh car, and throwing down somebody on the scooter or on a less fortunate on a smaller car like a Maruti, and then having deaths on the road. This is just not acceptable. I for one want to tell you, Center has been forthcoming in giving us whatever help required. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.